हरे कृष्णा सर्वांक नमस्कार. वट्टू बांधवाक आता अनेक एकादशी काणी हांव सांगच्या इच्छिता. ही एकादशी पापमोचनी एकादशी म्हणटाची. चैत्र मासात कृष्ण पक्षा येवची एकादशी पापमोचनी एकादशी. भविष्योत्तर पुराणांत कृष्ण आणि युधिष्ठिरा संवादात हाजे वर्णन केल्लें आसा. एक पंत लोमस ऋषीक राज विचारता की हे पापमोचनी एकादशी म्हळ्यार कितें आनी हे व्रत फॉलो केल्यार कसं भाग्य मेळटा की म्हणून. तेन्ना लोमस ऋषी हाजी काणी सांगता. आमकां वट्टू लोकांक कुबेर गोत आसा. कुबेर म्हळ्यार तो ट्रेजरर, खजांची. देवता गणाल सगळं खजांची तो. तांगेले एक वन उरता, चित्ररथ म्हण चंद वन उरता. तांतू वर्साचे 12 महिने बी फूल हें वसंत ऋतू आयले तेन्ना कशी फूल वट्टू कडेन फुलताच पळय तशी 12 महिने तागेले उद्यानवनांत ते फूल आनीक मस्त हें जावन सुंदर दिसतेर उरता. थंय गंधर्व लोक, देवता गण, वट्टू लोक थंय येवन विहारा येतेर उरताची. थंय चवन ऋषील एक आश्रम उरता. त्या आश्रमांत तो तांगेल चलो मेघावी ऋषी तपस्सू करतेर उरता. मेघावी ऋषी तो शिवाल परम भक्त. मस्त अप्सरे लोक तागेले हे तपस्सू भंग करच्याक ट्राय करताची, बट तांच्यान साध्य जायना. मंजू घोषा म्हण एक सुंदर अप्सरे उरता. तिका कशी करून ह्या ऋषील तपस्सू भंग करका म्हणून एक नमुनो हट धरता ती. आनीक तागेल्या आश्रमा सायडीन एक कुटीर बांदून तातूंत रावतेर उरता. सदा चंद करून सुंदर मेलोडियस तिणें गीत आनी म्हणची उरता. तेन्ना कामदेव, आमकां वट्टू लोकांक कामदेव बद्दल गोत आसा. शिवान ताका भस्म केल्लो उरता. सो तो शिवाचेर आतां रिवेंज घेवचें जाय, सेडू तिरस्कळूं जाय म्हणून तो येवन तागेले भक्त जो मेघावी ऋषी उरता न्ही तागेले शरिरा प्रवेश करता. कामदेव जेन्ना मेघावी ऋषी शरिरा प्रवेश करता की तेन्ना मेघावी ऋषीले अपियरन्स मस्त सुंदर जावन चंद दिसता मेघावी ऋषी. आनी ते कामाल प्रभावान तो ते मंजू घोषा अप्सरे वट्टू ताका अट्रॅक्शन सुरू जाता. तशी मंजू घोषा ती ताका अट्रॅक्ट करून मागीर मेघावी ऋषी तिजे बरोबर रावचे आनी वता. कडेरी मेघावी ऋषी ह्या मायान वट्टू विसरून वता. आपूण कसं करच्या लागिलो, कित्याक तपस करच्या लागिलो, वट्टू विसरून वता. तो ह्या माया भितर, त्या अप्सरे भितर मस्त करून आनंदान दीस काडतेर उरता. एक पटी अप्सरे म्हणटा की अप्सरे कळता हागेले हो वट्टू पण गेला आता म्हण तागेले तपस्सूच्यान. सो ती आतां स्वर्गा वता. तिगेलें आईल काम जालें. सो आपूण परत स्वर्गा वचचें जाय म्हणून ती मेघावी ऋषी सांगता. मेघावी ऋषी विचारता, अरे काल मात्र तू आयिल्ली, आज परती कसं स्वर्गा वचचें, बेगीन राव, आज एक रात्र रावन फाल्यां तूं वच, मागेलें वट्टू काम जाता गेरी म्हण. तेन्ना अप्सर म्हणटा, तूं गोत्तस वे कितली वर्स आमी बरोबर टायम स्पेंड केल्या म्हण, आनी आनीक राव म्हणटा की म्हाका म्हण. तेन्ना मेघावी ऋषी एकदम हें जाता आनी तो पळयता. तो लेख केल्यार 57 वर्सां 9 ತಿಂಗಳು आनी 3 ದಿನ तिजे बरोबर तांचे बरोबर ताणें टायम स्पेंड केल्लो उरता. 57 years 9 months 3 days. ताका इतलें वायट दिसता. तो त्या मायांतल्यान भायर येता. तो म्हणटा, तो अप्सरेक शाप दिता, तुवें मागेलें सगळें तपस्सू भंग करून मागेले जिवनाचे कितें गोल आशिल्ले तेच तुवें नश्ट केले आनी म्हाका इतली सकल ह्या पाप कर्मा उडयले म्हणून. तशें म्हण तुका पिशाची योनी मेळूं म्हण तो ताका शाप दिता. तेन्ना मंजू घोषा तिगेली चूक कळटा आनी ती म्हणटा, म्हाका हातूंतल्यान भायर येवच्याक कितें तूं
एक हें दाखय मार्ग दाखय म्हण. मेघावी ऋषी तिक सांगता आतां पापमोचनी एकादशी येता. ती एकादशीको तूं एकादशी व्रत कन्न खरें तुगेल पापा बद्दल प्रायश्चित केल्यार तुगेले पाप विमोचने जातले म्हण. तशी सांगून तो आपणाले बापसुले चवन मुनीले आश्रमा कडेन येता. आश्रमा आईल पुता पळोवन चवन ऋषी म्हणटा, पुता तूं कितलो व्हड संन्यासी आशिल्लो, तपस्वी आशिल्लो, अशी कसाल्याक तूं हे पाप कर्म कोरून तूं तुगेलो अधोगती जाला ता म्हण. मेघावी ऋषीक प्रायश्चित्तान तो तागेले बापसू लागीं विचारता, हांव हातूंतल्यान आतां भायर येवच्याक प्रयत्न करता आसा आनी हे पाप हांव ज्यो केला ते खंडीत पाप तातूंतल्यान म्हाका उद्धार कशी जातले म्हाका सांगाची म्हण. तेन्ना चवन मुनी तांकां सांगता, हे चैत्र मासाचे पापमोचनी एकादशी येता, ताजे पुर्ती विधानान तूं हे एकादशी फॉलो करी तेन्ना खंडीत तुगेले पाप विमोचने जावन तुका बरें भाग्य मेळटलें म्हणून. हें आयकून मेघावी ऋषी बापसून सांगिल्ल्या प्रमाणे हे पाप विमोचनी एकादशी पुरा विधी विधानान फॉलो करता. पुरा एकादशी व्रत कोण विधी विधानान कोरून विष्णू स्मरण कन्न विष्णू सेवे भितर तांगेले टायम व्यतीत करता की तांगेले ಒಟ್ಟು पाप नाश जावन तांकां बरें भाग्य मेळटा. हें पापमोचनी एकादशी काणी. हरे कृष्णा. जय शिला प्रभुपाद.